पर्यटन आणि पर्यावरण मंत्री सर्गेस्त माथानी सल्डानाक विधानसभेन आर्गां उपली। एक लोकनेतो, जिद्दीन आणि संघर्षान एक तत्वनिष्ठ जीवन जगपी एक चळवळी फुडारी अश्यो यादी विधानसभेतल्या ताच्या सहकाऱ्यांनी काडल्यो। तांच्या सगळ्या आंदोलनांची याद काडली। एका प्रचंड अणभवी मनशाक अशें अकस्मात आयिल्लें मरण हें समाजाच्या नजरेन एक मोठें लुकसाण अशी म्हणपाची भावनाय सभाघरांत उक्तायली। उद्देजक अशोक कारे, डॉक्टर कस्तुरी देसाय, सुलेखाबाई यशवंतराव चौगुले, तियात्रिस्ट रॅमी कुलासो आणि कीर्तनकार राधाबाई कामत हांकाय विधानसभेन आर्गां उपली। सो व्यक्ती ऑफ प्रॉमिनन्स म्हाका दिसता गोंयची दिश्ट काडची पडटली। खूब जाणांनी म्हाका परत परत हे केलें, माथानीचे कंडोन केलेच, पण तुवें मातशे हेल्थाची काळजी घे, पण हें पळयतकच गोंयचीच काळजी घेवची पडटली अशी थोडीशी चिंता म्हाका जावपाक लागल्या। कारण अशे मनीस वी कॅनॉट लूज। शेवटी इट इज हीज विश। We can only reciprocate by keeping their memories alive, by performing what they wanted us to perform. Whatever he could do and whatever he had these dreams for Goa, he could in fact put them to reality. प्रत्येक आमदाराक आरोग्याचे कंपल्सरी चेकअप वर्सातून किमान 2 फावटी करचे अशें हांव म्हणून आमी ताच्या खातीर बसुया, आमी उलोवया। ह्या सभागृहाची हाका संमती आसची, कारण प्रत्येक आमदाराचे जीवन हे महत्वाचें आसता, प्रत्येक नागरिकाचें महत्वाचें आसाच, तांची सगळ्यांची काळजी घेवयाच, पण येणाऱ्या काळात ही सुद्धा गोष्ट करणे आवश्यक आसा। ह्या ताच्या जल्माच्या गांवान एकूच तेणें एक प्रोजेक्ट काडलेलो। कांसावलीच्या गांवान एक बरें फुटबॉल ग्राउंड आनी एक कॉम्प्लेक्स आयज जरी तर जाता ह्या सरकारान आनी ह्या सभाघरान ह्या पॉलिटिकान तरी तेणें कितें केलां जाल्यार ही गोश्ट तेणें उगडासाक करून दवरलेली ह्या कॉम्प्लेक्साक ह्या ग्राउंडाक बाब माथानी सल्डानाचें नांव घालून दवरचें। हांव सगळे मागता की जे हे विचार ताणें मागिल्ले साल्वादोर मुंद पंचायतीच्या अंडर जी तळें आसा तें ब्युटिफिकेशन ताणें आपूण करतलो म्हूण सांगिल्लें। ह्या तळ्याचें समज ब्युटिफिकेशन फुडें म्हजो प्रस्ताव आसा करचें आनी तांचें नांव त्या तळ्याक दिवचें। Requesting even the CM also that a bust office should be put up in the Kansali market. True activists or people who through a movement come to the forefront and are chosen to govern the state. It is sometimes said that it is perhaps easy to make noises while in the opposition, but I would say that it is even more difficult when you are in the ruling side to deliver, to do something for Goa. The whole of Goa was looking to this personality called Mathani Saldana as to how he will deal with such important portfolios, how he will deliver, especially at a time when the Goans felt they are at a crossroad. Bureau Report, Prudent Media. भाजपाचो अनंत शेट विधानसभेचो उपसभापती जाला। विधानसभेच्या उपसभापती पदा खातीर एकूच अर्ज आयिल्ल्यान तांची बिनविरोध वेंचणूक जाल्या म्हणपाचें सभापती राजेंद्र आर्लेकारान जाहीर केलें। The following nominations have been received by the Goa Legislature Secretariat for the election of the Deputy Speaker. 1. Shri Anant Sheth, proposed by Shri Manohar Parrikar, seconded by Shri Dilip Parulekar. 2. Shri Anant Sheth, proposed by Shri Lakshmikant Parsekar, seconded by Shri Pramod Sawant. As there is only one candidate for the post of Deputy Speaker, that is Shri Anant Sheth, I hereby declare that Shri Anant Sheth be elected unanimously to the post of Deputy Speaker of the House and offer him my hearty congratulations. I request Shri Manohar Parrikar, Honorable Chief Minister, and Shri Pratap Singh Raoji Rane, Leader of Opposition, to escort him to his seat. Bureau Report, Prudent Media.
समाजात चलयांचे प्रमाण वाडचें म्हणून खासा यत्न करपाचें उतर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान आयतारा दिलें. गोमंत विद्या निकेतनाच्या शती उत्सवात डॉक्टर नंदकुमार कामत, मराठी कवी अरुणा ढेरेक पुरस्कार भेटयले उपरांत ते उलयताले. विद्या निकेतनाक अर्थीक आदार दिवपाची घोशणा मुख्यमंत्र्यान केली. 920 चलयो 1000 चल्या फाटल्यान जेन्ना जल्म घेता बजेट बरयता आसतना इतलें डेफिनेटली रिवील करूंक शकता, कारण हो बजेटाचो भाग न्हय. आंकडो जेन्ना हांवें पळयलो थंय घालपाक तेन्ना इट वॉज अ शॉक टू मी. इट हॅज ड्रॉप्ड इन लास्ट 6-7 years फ्रॉम 936 to 920. हांव मुख्यमंत्री म्हणून जर ते 320 वयल्यान परते 920 वयल्यान परते 936 व्हरूंक शकलो जाल्यार सिंगल अचिवमेंट म्हणून हांव ते म्हजे 5 वर्सांची याद दवरूंक शकता. तयारी म्हजी आसा तितली म्हत्वाची गजाल. आमकां तें इम्पॉर्टन्स लक्षांत येना. निसर्गा बरोबर आमी खेळूंक शकना. ताचो परिणाम कितें जातलो तो फुडल्या 20 वर्सां नंतर लक्षांत येतलो समाजाक. वयले भुरगे आसा 80 म्हणजे पंजाबान जाला less than 800 गर्ल्स per 1000 boys. रिजल्ट 210 भुरगे अशे गांवांत भोंवतात. तांकां लग्न करपाक चलयोच मेळना. पण समाजाचो निसर्ग नियम सुद्दां आमी जर तोडलो ताचो परिणाम कितें जावंक शकता ते आमी प्रत्येकान विचार करपाची गरज आसा. आनी खरें म्हणजे आयज काल चलयो चड शिकतात. 100 वर्सां अखेर परत एकदा तिका मूळ तिजें स्वरूप पूर्ण जाग्यार हाडपा खातीर संस्थेचे काही लोक फुडें सरता. हाज्या बद्दल म्हाका तांचो अभिमान दिसता. आनी हांव एकूच सांगता की हातूंत सरकारान डेफिनेटली सहभागी जावंक जाय आनी ते सरकार सहभागी जातले. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव.